नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार खबरो विस्तारान. गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ करूंक पर्यटन खात्यान नव्यान टेंडर काढला. कोयर उखलून तो वेगळो करून विलो लावचो पडटलो. ट्रान्सपोर्टेशनूय कॉन्ट्रॅक्टरांक स्वता करचें पडटलें. 5 वर्सां खातीर टेंडर काढला. 13 सप्टेंबर मेरेन अर्जाक मुजत. 5 वर्सां दर्यादेग नितळ करूंक सरकार 90 कोटी मोडूंकय तयार आसा. गोंयच्या दर्यादेगांचेर वर्साक लाखांनी ट्युरिस्ट येतात. कांय जाण वांगडा हाडिल्लो कचरोय थंयच उडोवन वतात. तो कचरो उखलपाक गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें वर्साक कोट्यांनी रुपया खर्च करता. दर्यादेगावेलो कचरो नितळ करपाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तो कॉन्ट्रॅक्ट आतां सोंपला. गोंयच्यो दर्यादेग नितळ करपाक पर्यटन खात्यान कर्नाटक कमर्शियल आनी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले. ताचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपल्या उपरांत आतां गोंयच्या पर्यटन खात्यान नवें टेंडर काढला. टेंडराक अर्ज करपाक 13 सप्टेंबर 2024 निमाणी तारीख दिल्या. 5 वर्सां खातीर टेंडर. 90 कोटी मायज खर्च करपाची सरकाराची तयारी. टेंडरात म्हणिल्ल्या प्रमाण टेंडराक अर्ज करपी एजन्सीन गोंयभरच्या दर्यादेगावेलो कचरो उखलचो पडटलो. कचरो वेगळो करून ताचो विलो लावचो पडटलो. कचऱ्याचे ट्रान्सपोर्टेशनूय खंय त्याच खर्चान करचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. पेडणेचे टॅक्सी ऑपरेटर परवरी मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपाक पावल्यात. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार लेगीत टॅक्सीकारांच्या वांगडा बसकेक हाजीर आसा. फाटल्या 5 दिसां सावन पेडण्यात टॅक्सीकारांचे आंदोलन चालू आशिल्ले. पेडण्याकार टॅक्सीकार जे आहा पळय तांच्यांनी 6 डिमांड दवरलेले. आमदार तेंचो आनी सगळे टॅक्सीकार येयले. 6 डिमांडांतले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो. ताचे ते सगळे डिमांड सोडोवपाक आनी करपा खातीर तयार आहा. 6 डिमांड तेंचो गोवा मायल्साक थंयचे काडून उडोवचे म्हणटा ते एग्री जावंक ना आनी सरकार त्या विशयाचेर एग्री जावचो ना. तेका ते पॉलिसी रिझ्यूम जाल्यार गोवा मायल्स चालू जाला गोंयांत आनी तो गोवा मायल्स बऱ्या पद्दतीच्यो सर्विसीस दिता. सरकारान भितर कांयच इन्वेस्ट करूंक ना. वयल्यान तेंच्या कडल्यानूच जीएसटी येता म्हटल्यार जाता. ताच्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्यान स्ट्रायक तुमचो सोंपयात, कारण 2 डिमांडाचे तर 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसा. ताका कावंटर दिवपाचो न्ही ते तुमच्यानी क्लोज करपाक जाय. अग्री जाल्या ते एग्री जाले. म्हाका तरी सांगला न्ही एग्री जाल्या ते. मालवणा राजकोट दर्यादेगेर बांदिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो कोसळ्ळो. 4 डिसेंबराक प्रधानमंत्री मोदीन पुतळ्याचो मोठो सुवाळो करून उक्तावण केल्लें. पुतळ्याचे बांदकाम सामके बाबत म्हूण शिवप्रेमींनी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर विरोधकांच्या हातांत आयते कोलीत. आज निकृष्ट कामामुळे कोसळला याबद्दल आम्हाला अति दुःख होत आहे. शिवप्रेमी म्हणून आम्ही याचा निषेध करतो. खरं तर गेल्या 6 महिन्यापूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च करून हा पुतळा या ठिकाणी उभारण्यात आला आणि त्यावेळी इथल्या स्थानिक लोकांनी सुद्धा त्यावेळी पुतळ्याच्या कामासंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या, वृत्तपत्रात सुद्धा आल्या होत्या. परंतु त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि जे विरोध करतायत ते आपल्या विरोधात असा त्यांनी समज करून घेतला. परंतु आपण म्हटलं तरी पाठीमागे 400 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किल्ल्याचा एकही शिरा ढासळला नाही. परंतु 6 महिन्यापूर्वीच इथले जे काम होतं ते ढासळलं होतं. स्थानिक नागरिकांनी त्यासंदर्भात वारंवार तक्रार केल्या होत्या आणि सगळेच पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे म्हणून हा पुतळा या ठिकाणी करण्यात आला. परंतु त्यावेळीच्या निकृष्ट बांधकामामुळे आता खरं तर सरकार आपली भूमिका आपले हे दुसऱ्यावर ढकलतील. वायुसेनेकडे पुतळा म्हणून टाकतील किंवा या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं महाराष्ट्र सरकारने यासाठी खर्च केलेला आहे आणि त्यामुळे दोषींवर गुन्हे नोंद झाले पाहिजेत. नाहीतर शिवप्रेमी म्हणून आम्ही तीव्र आंदोलन संपूर्ण जिल्ह्यातच नाही तर महाराष्ट्रभर आम्ही करणार आहोत आणि या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जे काही बेकायदेशीर कामकाज त्याचा निषेध
म्हादय सभाघर समितीची बसका खंय चवथ जावन जातली उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. गोंयच्या सगळ्या गावांनी 24 वरां उदक दिवपाचे यत्न सुरू. हेत पुराय करून आनीक 2 ते 3 धरणां बांदपाची गरज मंत्री उलयलो. म्हादय सभागृह समितीची बसका जातली केन्ना जातली चवथ जावन आणि उदक बीन रॉ वॉटर बीन कमी पडला आलतीन कमी पडला सर एक्सेस जाला आलतीन कमी पडला काय अशें म्हणटा की डॅम फूल आसून सुद्दां कांय कडेन नळ काही ठिकाणी एखादी प्रॉब्लेम असा लोकल ब्रेकडाऊन पाईप फुटले आणि किंवा एखादी लोकल आणि करून वापस ऑपरेट केलं WRD कडल्यान नॉर्मल आसा सप्लाय फक्त PWDचो इश्यू आसा अबंडंट रोड सप्लाय फ्युचर गोवा विल गेट 2027 वॉटर that is our effort. Let us see. Of course आमकां तें म्हणटा आसतना एक 2-3 डॅम आनी जाय पडटले 2-3 डॅम असले जर जाय जाल्यार आमचे एटलिस्ट फकत अबाउट 24/7 ऑफकोर्स काही एरियांनी 24/7 हें जावूंक शकतलें कितें 100% जावंक शकतलें पण काही एरियांची आसा पळय न्ही ते आमकां हे डॅमाची थोडीशी गरज आसा एक 2-3 डॅम जावचे पडटले. तुमचे जे बंदाऱ्यांचे थोडे इश्यू आशिल्ले ते कशे कितें आसा एक बंदारो सद्याक आमी तसोच स्थगीत दवरला अजून ताजे मुखार कांय विचार करूना दुसरो बंदारो जो आसा तो घेवपाक पळयता. खंयचो दुसरो दारबांदोरा सद्या मुड्डी खांडेपारचो आतां तो स्थगीत आहा तो सद्या स्थगीत दवरला. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसारच्या रस्त्या कुशीक एका कामगाराची कूड मेळ्ळ्या. हो खून आशिल्ल्याचो दुबाव कांय जाणांनी उक्तायला. पुलीस घडणूक थळार आसात. फुडलो तपास सुरू. कळंगुटे जाला तो बायलेचो खून प्रॉपर्टी डिलावेल्यान. दियोदिता फेर्नांडिसाचे खुनाचे केशीत कळंगूट पुलिसांनी दोगांक उखल्ले. आकिब खलीफ आनी निखिल राजे दोगांकूय हणजूण एका पेट्रोल पंपार धरले. दोगांकूय 10 दीस पुलीस कस्टडी. प्रॉपर्टी विकल्या उपरांत पयशांचे वादांतल्यान खून. पुलीस तपासात अस्पश्ट तपास चल्ला. नमस्कार. 2 दीस पयलीं कळंगूट हांगासर एक मर्डर जाल्लो आसा दियोदिता फेर्नांडीसचो तेज्याच फ्लॅटार कळंगूटच्या. ते जे काया आसले आकिब शौकत आनी चंद्रकांत राजे तेंच्यांनी हो तिजो मर्डर केल्लो तिजो घोव भयण. तेंची पयलीं भासाभाशी जाली खंय फक्त पयशां खातीर आनी ते दोग जाणी मेळून तिजो मर्डर केल्लो आसा. ते स्पॉटा वयल्यान धांविल्ले आसा. कळंगूट पुलीस तिका सोदताले. कळंगूट पुलिसेक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की ते कळंगूटा अंजुना जे ATM आसा थंय आसता. तो कळंगूटची टीम ऑन द स्पॉट पावली रोखडी आनी तांकां थंयच्यान धरिल्ले आसा आनी त्या राती तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. आतांच तांकां कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले. कोर्टान तांकां 10 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा आनी कळंगूट पुलीस तेंची फ्युचर इन्वेस्टिगेशन ऑन करता. जशी आमकां आनी कितें म्हायती मेळटा आमी सोमतेच तुमचे कडेन पावयतले. प्रोडक्ट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. पदव्युत्तर तरणाट्यांनी कोंकणी टायपिंग तशेंच बरोवपाक शिकचें. एक्सलन्स इन कोंकणी केंद्र उगडपाचो सरकाराचो प्लान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तरणाट्यांक आव्हान केलां. सरकारी डॉक्युमेंट कोंकणीत अनुवादीत करपा खातीर संशोधन कक्ष स्थापन करतले. मुख्यमंत्री उलयलो. नवीन भुरग्यांनी जे ग्रॅज्युएशन्स करता ह्याय भुरग्यांनी आतां कोंकणी आमी जशें म्हणटा की बरोवपाक टायप करपाक वाचपाक हेची प्रॅक्टीस करची तेची गरज आज लॉंग रन आनी ज्या पद्दतीचें काम आमच्या राज्य भाशा संचालनालय करपाक लागला. आमी सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हें ओपन करपाचें आसा आनी सेंटर ऑफ एक्सिलन्साच्या बरोबरूच आमी केंद्र सरकाराचो रिसर्च सेल म्हणजे सगळे डॉक्युमेंट कोंकणींतल्यान बरोवपाचे आनी कोंकणींतल्यान टायप करून किंवा ताचें डॉक्युमेंटेशन करपाचो हो प्रयोग सुरवात केला. इवन जो राज्यभाशा आनी राज्यसभा आनी लोकसभा हांगासर सुद्दां कोंकणीचो ट्रान्सलेटर लागता. म्हणून म्हाका दिसता नवीन भुरग्यांनी ही कोंकणी कार्यशाळा शिकची. स्टाफ सिलेक्शनातूय बी आतां कोंकणी कंपल्सरी जाल्ली आसा. कोंकणीचो पेपरूच आसता आनी कोंकणी पेपरान जाका चड मार्क पडटा ताका फाटले जर पळयत जाल्यार हांवें पळयलें की जो एक्चुअल म्हणजे बाकीच्या सब्जेक्टान कमी मार्क पडून कोंकणीन जर 10 पैकी 9 पडला जाल्यारय तो वयर गेला. म्हणजे लोकांक आतां कोंकणीचें म्हत्व आनी राज्यभाशा कोंकणीचें म्हत्व हें कळपाक लागतलें. जेणे करून आमकां चडांत चड गोंयकार हो आमचो फुडें वयचो आनी तो भाशे खातीर खंयसर कोणाचो विशय हो अडचणी म्हणजे भाशे म्हणूनच तर म्हाका आमच्या राज्यभाशा संचालनालयान सुरू केल्ली ही आयची कार्यशाळा ही सुरवात आसा
सांखळे आनी परिसरांतले असलेले आमचे LDC UDC म्हणजे इन फ्युचर आमकां टायपरायटरूय बी किंवा कॉम्प्युटर हो कोंकणींतल्यान लागतलो सो दॅट इट इज नॉट अ गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी. परत एकदा सांगता इट इज अ देवनागरी कोंकणी. गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी जर करूंक वचत जाल्यार ताचो अर्थाचो अनर्थ जातलो म्हणून आमकां तो देवनागरींतल्यान टायपींग केली कोंकणी ही सगळ्या जाणांक शिकात आनी ताका मदत आमचे राज्य भाशा संचालनालय करतले. मोदी सरकाराचो केंद्रीय कर्मचाऱ्यां खातीर मोठो निर्णय. युनिफायड पेन्शन स्कीम चालीक. 23 लाख कर्मचाऱ्यांक सुधारीत पेन्शन स्किमीचो लाव. कर्मचाऱ्यांक आनी राज्यांकूय NPS वा UPS दोनां मदली एक घेवंक मेकळीक. 50% पेन्शनाची तूट भरून काडूंक तिजोरेचेर वर्साक 6,500 कोटींचे एक्स्ट्रा वजे. खेरीज 800 कोटीचे अरियर्स. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी. इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं. सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था. तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेज जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस UPS का सबसे पहला पिलर है. इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें. जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा. तेन्ना खूब आमचोय डिमांड आसलो की ओल्ड पेन्शन ही जावची अशी म्हणून. तेन्ना 25 इयर्स जाल्लेले आसा. UPS ह्या स्किमीन 25 इयर्स कंप्लिटेड जो एम्प्लॉईज करता तेका लास्ट बेजिकेचेर 50% पेन्शन मेळटली आतां दिल्ल्या प्रमाणे. तशेंच 10 इयर्स कंप्लीट केल्यार तेका 10,000 पर मंथ मेळटली अशें दिल्लें आसा. तेजे वयर जी पळय 10 वर्सां वयर जी सर्वीस जातली म्हणजे 25च्या कमी जातली ती मागीर बेज ऑन जे सिच्युएशन कितकी बेजीक बसता तेजेर ते करपाक तेंच्यानी दिला. तर ही आनंदाची बातमी आसा सगळ्यांक आनी तेंच्यांनी चॉयस दवरल्या. ज्या एम्प्लॉईजाक NPS जाय तेणी NPSान वचचें, UPS जाय ताका UPSान वचचें म्हणून. आयतारा गोंयांत दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. गोंयचे वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण सोमार सावन सध्या येल्लो अलर्ट. जाल्यार भारतीय हवामान खातें दाट पावसाचो अदमास उक्तायता. सिजनल पावस 146 इंचार पावलो. 150 तेंकता. सरासरी परस 44% मायज. कांय दिसांच्या विसवा उपरांत पावसाक परत नेट. नुस्तेकारांक शिटकावणी. मंत्री आनी थळावो आमदार गोविंद गावडेन प्रियोळच्या 29 मळेकारांक सोमारा लुकसाण भरपायेचे चॅक दिले. उटंगराच्या पावसांत जायत्या जाणांचे मळे पिड्ड्यार जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान लुकसाण भरपाय दितले अशें उतर दिल्लें. मात मंत्र्यान आपले वटेच्यान ही लुकसाण भरपाय दिवन मळेकारांक तेंको उक्तायला. आज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ज्यो काही गोष्टी जातल्यो त्यो मुखार जातल्योच आनी तेंच्यांनी रितसर तेंच्या अकाउंटाचेर ते पयशे येतलेच. पूण जो शेतकार आनी खास करून मळेकार हे नात्यान तेंच्या सारकोच हांव मळो रोयतालो आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज एक मळेकाराक नुकसाण जर जालें जाल्यार तेतलो कितलो धग बसता हेजी जाणविकाय म्हाका आसा. आनी म्हणूनच आज म्हज्या कार्यालयाच्या वतीन थोडोसो तांकां एक आधार करचो अशें एक ठरयलें. आनी वट्ट 29 जे मळेकार जे आसात ज्यांनी ह्या विलेज पंचायतीक आपलो अर्ज केल्लो आशिल्लो तांचे कडल्यान नांवां घेवन ह्या सगळ्यांक म्हजे वतीन म्हज्या कार्यालयाच्या वतीन तांकां बारीकशें एक तेंको हांवें दिल्लो आसा.
हांव तांकां इतलेंच म्हणटलो की आमी तुमचे बरोबर सदांच आसतले, सरकार म्हणून आसा, हांवूय म्हणून आसा, पूण जो काबाड कश्ट करून शेतकारांचो पाठीचो कणो ताट आसचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज पर्यंत हांव सगळ्या शेतकारांक सांगत आसा, गरीब लोक आसात, ह्याच मळ्याचेर सिजनल जी पीक जी आसा ती घेवनूच आज संपूर्ण मळेकार जो आसा, शेतकार जो आसा तो आपलो उदरनिर्वाह करता आनी तातूंत आमचोय थोडोसो तांकां एक आधार जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हे बारीकसो एक कार्यक्रम आसा. हणजून वागातोरच्या लोकांनी आयतारा राती हणजून पुलीस स्टेशनाच्या नव्या PIची भेट घेतली. नॉयज पोल्युशना आड आवाज उठोवपी थळाव्या लोकांचेर रेस्टॉरंट आनी क्लबवाले नजर दवरून आसात. घराभायर सरपाक लेगीत बायलां भुरग्यांक भंय दिसपूंक लागला अशी भिरांत थळाव्यांनी पुलिशे कडेन उक्तायली. ह्या विशयाची गंभीरताय लक्षात घेवन PIन बेगोबेग प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी केल्या. पणजे भाटलेकारांच्या त्रासाक अंत ना. फोंडकुलांनी रस्त्याची जाल्ली चाळण जाग्यार घालूंक म्हूण सरकारान ह्या रस्त्यार पेवर्स घाल्ले खरे, मात कांय दिसां भितर पेवर्स निखळूंक सुरू आनी थंयची परिस्थिती परत आशिल्ली तशी. आदी फोंडकुलां तातूंत आतां निखळिल्ले पेवर्स करूंक गेल्ले एक जाल्ले भलतेच. आमी सद्या आसा फाटल्यान आनी फाटल्या दिसांनी आमकां खबर आसा की फाटल्याच्या रस्त्याची परिस्थिती कितें आशिल्ली. ह्या फाटल्याच्या रस्त्याचेर रस्तो कमी आनी पॉटहोल्स चड आशिल्ले. ताजे मागीर आमी परत रिपोर्ट करून मागीर खंय तरी सरकारान हेजेर एक एक्शन घेतली आनी हांगासर जे पेवर्स आसा ते पेवर्स घातले. ताजे मागीर फाटल्याचो रस्तो वापरता आसतना लोकांक जे त्रास जाताले ते त्रास खंय तरी कमी जाले. पूण आमी आतां परत पळोवपाक शकता की जे पेवर्स घातलेले ते सारखे न घातलेल्या कारणान ते पेवर्स सध्या वयर सकयल जाल्या आनी जेन्ना हांगासर 2 व्हिलर्स आनी 4 व्हिलर्स क्रॉस जाता तेन्ना तांकां ह्या गजालीचो त्रास जाता. आमी पळोवपाक शकता की कशा तरेन जी सरफेस पयली इवन आशिल्ली ती आतां खंय तरी हांगासर वयर सकयल जाल्ल्या आनी तेजे लागून जेन्ना हांगासर 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर क्रॉस जाता तेन्ना तांकां खूब त्रास जाता. हांगासर गाडी हालतात तशेंच बायकवाल्या तांकां खूब त्रास जाता कारण हे जे पेवर्स आसा ते खंय तरी वयर सरल्या, खंय तरी सकयल गेल्या. हांगासर जो पयलीं पॉट होल्सा खातीर लोकांक त्रास जातालो तसोच हांगासर आतां हे पेवर्स सारखे न घातलेल्या कारणान लोकांक त्रास जावपाक लागता. एक गजाल विचार करपा सारकी आसा, पयलीं जेन्ना हांगासर पावसा पयलीं हॉट मिक्सिंग जालें तेन्ना खंय तरी टॅक्स पेयरांचो पयसो वापरून ते हॉट मिक्सिंग जाले, ते सारखे न जाल्ल्या कारणान पावसान तो हॉट मिक्सिंग व्हांवून गेलो आनी आतां मागीर आमी परत पळयता जे टॅक्स पेयरांचो पयसो आशिल्लो तो वापरून हांगासर जे पेवर्स आशिल्ले ते घातले. पूण ते काम सारखे न जाल्ल्या कारणान हांगासर जे लोकांक हांगासर त्रास कमी जावपा खातीर जे काम केल्ले त्याच गजाली खातीर हांगासर लोकांक परत एकदा त्रास जावपाक लागला. ही गजाल विचार करपा सारकी आहा की जो टॅक्स पेयरांचो जो पयसो आसा तो सारको वापरलो वता काय ना ह्या गजाली कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर फाटल्याच्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. आयज कृष्ण जन्माष्टमी पुराय देशात व्हडा दबाज्यांत मनयतात, तशीच ती गोंयांतूय मनयतात. देवळांनी श्री कृष्णाची पुजा ताका पाळण्यांत घालपा तशेंच साबार जाग्यांचेर जन्माष्टमीच्या निमतान दहीहंडी लेगीत खेळटात. ल्हान भुरग्यांक कृष्णाच्या तशेंच राधेच्या भेसात तयार करून जायते कडांनी दहीहंडीचे खेळ खेळटात. पळोवया ताची कांय खिणचित्रां. आयतारा उसरा राती बांदोडकार मेमोरियल ट्रॉफीची चौथी मॅच जाली. CD डिफेन्सा वाय जस्टिसिया आनी ओडिशा FC मदीं जाल्ल्या ह्या मॅचीत
ओडिसा FC जिखले. CD डिफेन्सा वाय जस्टिसियाचेर 2-1 गोलांनी ओडिशान जैत जोडले. काल जाल्ले भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफीचे चवथे गेमीन ओडिसा FC डिफेन्सिया जी जस्टिसिया जी टीम आसा अर्जंटिनाच्यान येयल्ली तिका हरयल्ली आसा. ही गेम कांय कारणां खातीर डिले जाल्ली. पयलीं ती 7 स्टार्ट जावपा आशिल्ली पूण कांय कारणां खातीर 9 जाली मागीर स्टार्ट आनी हे गेमीन फर्स्ट हाफान कोणी स्कोर करून नाशिल्ले. सेकंड हाफान डिफेन्सिया वाय जस्टिसिया टिमी पयलीं स्कोर केल्लो. ओडिसा FCन बरो कमबॅक केलो आनी कंटिन्युअस 2 गोल स्कोर केले आनी ही गेम जिखलेली आसा. ओडिसा FC खातीर रेनियर यांनी स्कोर केले तशेंच डेलगाडो यांनी स्कोर केल्ले आसा. पळयात मॅचीचे हायलायट. ही आशिल्ली दोनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.